नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयत आयच्यो हेडलायन्स। 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत पास। 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात केले मतदान। दर एका मतदारसंघात दितले 300 नोकऱ्यो। परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे आश्वासन। अलंकार थिएटर लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूडाच्या आस्थापनाचेर अन्न वखदा प्रशासनान घाली धाड। नितळसाण नाशिल्ले सुवातेंतली कांय फास्ट फूड बंद करून शिजयल्ले जिन्नस केले जप्त। मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान युतीविशीं उतर भायर सरिल्ल्यान आयिल्लो दुबाव। ताकाच लागून दिल्ली वचून घेतली भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट, सांगता मोगोपा फुडारी दीपक ढवळीकार। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान घेतलो यू-टर्न। मोगोचे अध्यक्षपद दिल्यार स्विकारतलो म्हणून सांगपी जीत आतां म्हणटा आपूण आमदार म्हणून आशा खुश। कोमनीदादींचे काम 100% करतले सुरळीत। कोमनीदादी खातीर नेमतले पूर्ण वेळ प्रशासक। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारान। 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास जाले। बुधवारा राती 2 वरांचेर जाल्ल्या मतदानात 520 खासदारांनी वांटो घेतिल्लो। 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केले। 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास जाले। मतदानात 520 खासदारांनी वांटो घेतिल्लो। 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केले। अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विधेयक उमीद म्हळ्यार युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशियन्सी एंड डेव्हलपमेंट अशें नाव दीत ते राज्यसभेत सादर केल्ले। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं
जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फुडल्या 2 वर्सांच्या काळात लोकांक नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान थारायलां। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। जायत्या लोकांक नोकरेचो हुस्को आसता, तसो हुस्को आमकांय आसा। फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आमी लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। आमी कर्मचारी निवड आयोग तयार केल्लो आसलो तरी आमकां कुशळटाय आशिल्ल्या तरणाट्यांचो हुस्को आसा। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। बऱ्याच जणांक दिसता कितें खबर आहा, नोकऱ्यो मेळटल्यो काय ना, आमकां चिंता आसा। आमकां चिंता आसा ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार तांची चिंता आसा। आमकां चिंता आसा 10वी फेल जावन जो घरा कडेन आसा पळय न्ही, ताची चिंतेची चड चिंता आसा। कारण तेका बाबड्याक खंय आपले नोकरी वेवस्थीत मेळटली काय म्हणून जो कोण तरी 8वी आसतलो, 10वी आसतलो, आमी सरकारान ठरयलां की फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात जे तुम्ही म्हणटले की तुम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केले, हय, पुराय देशात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीच्या बेसिसाचेरूच नोकरी भरली वयता। एक तर गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असतले, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असतले। कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आसा पळय वो आसपाकूच जाय। जो हुशार आसा, जो शिकता तो शिकपाकूच जाय, पण त्याच्या बरोबर उरलेल्यांचे कितें करतले काय म्हणटले तुम्ही? हय, उरलेल्यांकूय आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय, हांव ना म्हणना, उरलेल्यांकूय नोकऱ्यो दिवपाक जाय। आणि माझे तर म्हणणे आसा, जो नोकरी करपाक सोदता पळय न्ही, त्या प्रत्येक भुरग्याक एक तर नोकरी मेळपाक जाय, नाजाल्यार त्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाय। एकदा ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकलेलो खंय तरी ताका बऱ्या बँकेत आणि बऱ्या जाग्यार नोकरी मेळूय शकता, पण तेजी पेक्षा चड चिंता आमकां ह्या भुरग्याची आहा, ह्या मनशाची आसा। येता त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान फुडल्या 2 वर्साच्या भितर 4000च्या पेक्षा चड नोकऱ्यो आम्ही फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काढता आणि 100% एका मतदारसंघात 300 ते 400 नोकऱ्यो ज्यो आहा एकाच मतदारसंघात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार केदार नायकाच्या कामाची तोखणाय केल्या। मतदारसंघात सुरू आशिल्लें ताचें काम आनी योगदान पळयलें जाल्यार केदार नायकाक बऱ्या पदाचेर हाडपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। आज पिळर्णा हांगा जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। की केदार खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता, तो माझा बरो मित्र आणि खरोखरच सांगता खूप बरें काम करता। एकंदर आपल्या मतदारसंघ कसो आसचो, व्हिजनरी नदरेंतल्यान काम करप आणि ज्या पद्धतीत वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रातल्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयी जे काम तो आणि ताचे सगळे बाकीचे पंच म्हणजे त्यांच्या स्वयंपूर्ण पंचायतीन वचपाचो उरलां ही पिळण, जर व्हिजनरी आमदार मेळत जाल्यार तो आनीक बऱ्या पद्धतीन जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हाका दिसता आनीकूय खूप मोठी डेव्हलपमेंट जे मतदारसंघ म्हणून तो करीत आसा। उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी 2 वर्साच्या काळात अजूनही बी खूप मोठी आणि बरी डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जातली। इतकेच न्ही, माझे तर म्हणणें आसा की आमदाराचें प्रमोशन जावपाची गरज आसा, जावपाक जाय। माझे वैयक्तीक मत आसा जातलें, हेय बी आमकां म्हणटा। जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करपाक जाय। जो कोण काम करता, एट प्रेझेंट इज अ वायस चेअरमॅन इन GSIDC, हांव तुमकां खरोखर सांगता म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणून काम कशें फुडें वयचें, कसलोच स्वताचो इंट्रस्ट नासतना आनी स्टेट म्हणून, इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्स्टिट्युएन्सी, स्टेट म्हणून सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनान आपले कॉन्ट्रिब्युशन्स कितें आसचे ह्या व्हिजनरी नदरेंतल्यान तो काम करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
म्हापशा पोरणे मार्केट वाठारांतल्या फास्ट फूड आस्थापनाचेर अन्न वखदां आनी प्रशासनान धाड घाली. नितळसाण नाशिल्ले सुवाते वयली कांय फास्ट फूडां बंद करून शिजयल्ले जिन्नस जप्त केली. बुधवारा सांजेच्या वेळार अन्न वखदां प्रशासनान ही कारवाय केली. म्हापशेच्या अलंकार थिएटर वाठारांतली सुमार 70% फास्ट फूडां आनी हॉटेल रेस्टॉरंटां नितळसाण नाशिल्ल्यान बंद केल्या अशी माहिती अन्न वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. Mapsa area, basically in Alankar and nearby areas. We have inspected all the premises on the coastal belt, but we are getting a lot of complaints from the people that the sanitation and hygienic condition of the eateries, especially in Alankar and other areas, are very pathetic. In view of that, the entire team comprising of this headed by our Deputy Officer Richard Narona, we have inspected totally 16 premises. And out of 16, we issued all them inspection notices for the non-compliances. Within which 10 of them were found very bad condition. So we have ordered closure of all the 10 premises out of 16. And within these 16, 5 of the premises have been compounded. It is a power with the deputy officer to compound the premises for the offences. They have been compounded. And today we are at this premises, where we have closed down this premises also, but does not have any registration or license. It's mandatory under the Act. And the sanitation and hygienic condition, as you already seen, we have told you the entire kitchen area is in very, very bad shape. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच युतीविशीं तांणी उलोवप केलें. युतीविशीं आपल्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां. युतीविशीं चर्चा करपा खातीरूच भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतिल्ल्याचें मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. दुसरे वटेन आपली कोण दिशाभूल करतलो काय म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उरफाटो प्रस्न. पळयात पुराय बातमी. भाजपा मगोपामध्ये युतीचे कुफुसां सुरू असताना ढवळीकार भाव दिल्ली भोवणी करून आयले. सुदीन आणि दीपक ढवळीकारान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली. हे भेटी वेळार फाटल्या कांय दिसांत घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर चर्चा केल्ल्याचे दीपक ढवळीकार सांगता. मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडांतल्यान युतीविशीं उतर भायर सरिल्ल्यानूच युती आसा की ना हो प्रश्न आमकां पडिल्लो. ताका लागून जाणी ही युती घडोवन हाडिल्ली तांकांच आमकां मेळचें पडलें अशें दिल्ली वारी करून आयिल्लो दीपक ढवळीकार सांगता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच तांणी युतीविशीं उलोवप केलें. फुडाराकूय आमी एकठांय रावतले म्हणून BL संतोष हांणी आश्वासन दिल्ल्याचें ढवळीकारांचें म्हणणें. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आमी एकठांयूच लढयतले. दर एका मतदारसंघाचो सर्वे करून उपरांतूच जागे वांटून घेतले अशेंय दीपक सांगता. पण कोणी तरी मिसगायड मुख्यमंत्र्याक केलो त्याचे त्याने सांगले त्याला ते कळ्ळें आणि त्याने स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद काय ना न्ही. दिल्ली वचून सदिच्छा भेट आमची पयलीं पसून थारताली पूण हो ही घडामोडी जाली की आतां म्हणली युती आसा की ना कितें करपाचें. मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवपाचें. जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें की बाबा आमकां ही फुडें जाय. पूण तांकां विचारचें लागना. त्यांनी जर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. केंद्रीय मंत्र्यान आमी सदांच फुडें बरोबर रावपाचें म्हणून. कारण कितें आसा मरे मोगो आनी भाजप समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशीं आसा कळ्ळें न्ही. आनी आज पर्यंत भाजपाक जी मतां पळय स्टार्टिंगेच्यान जेन्ना ते 94 जाय तेन्ना मोगोचीच मतां तांकां मेळ्ळ्या. दर एका मतदारसंघात वचून मतदारांक मेळप पक्ष संघटना मजबूत करप हे दर एका पक्षाचें कार्य. ते आमकां करचेच पडटा. आपूण अमूक एका मतदारसंघात वचून मतदारांक मेळ्ळो म्हणून युतीच्या वेळार तो मतदारसंघ आमी मागतले अशें जायना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. कांय दिसा पयलीं आपणे कुमारजुवे आनी पेडणेच्याय मतदारांची वचून भेट घेतिल्ली अशेंय दीपकाचें म्हणणें. एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरवप आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार थंय आसा आमचे कार्यकर्ते आसा सगळे कडेन शिरोडा आसा फोंडा आसा देवळा आसा त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हें खूब गरजेचें आसता. नाजाल्यार ते तिसरी वाट सुटता. 5-5 वर्सां उबी बसना 2-2 वर्सां आनी आमचें कोणूच येना आमची कोणूच विचारपूस करना. ह्या खातीर आमकां भोंवचें लागता. हें कितें हांव इलेक्शनार रावतलो हांव तो सीट मागतलो हांव मागीर झगडटलो ह्या खातीर न्ही. हें प्रत्येकान करपाक जाय. जो आज भाजपा बरोबर आसा आनी हें प्रत्येकान करपाक जाय की आमी बाबा आसतले बरोबर आसतले
आनी आमी फुडें वतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच युती विशीं तांणी उलोवप केलें अशें दीपकान म्हणिल्लें. ताचेर मुख्यमंत्र्यांक विचारल्यार तो विचारता आपली कोण दिशाभूल करतलो. एवरीथिंग इज वेल म्हणटालो. तुमकां कोण मिसगायडेड करता? म्हाका मिसगायड कोण करतलो? भाजपा मोगोपा मदीं सुरू आशिल्ल्या कोफुसांवा विशीं विचारल्यार मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर सांगता सगळें बरें चल्लां. आयकात ताचें म्हणणें. बरें आसा. रिलेशन व्हेरी गुड रिलेशन आणि सेंटर पार्टी सेंटर जे लिडर आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोगोच्या अध्यक्षपदा वयल्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पलटी घेतल्या. पयलीं मोगोचें अध्यक्षपद दिल्यार स्विकारतलो म्हणून सांगपी जीत आतां म्हणटा आपूण आमदार म्हणून खूश आसा खंय. पळयात पुराय बातमी. म्हाका दिवप तेका दिवप अशें नसता. ते सेंट्रल कमिटी आसता. सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती, इन्क्लुडींग अध्यक्ष, आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचे जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजींग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिली, ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय, ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी. तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयलां तुजी जबाबदारी तुजी, इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बॉय तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय. म्हाका खंय इंट्रस्ट आहा अध्यक्ष जावपाचें. थंय एक प्रेसानूच विचारले बाबा तूं इंट्रस्टेड आहा. हांवें म्हटलें बाबा ते जर सगळे विलिंगली आहा जाल्यार ओके आहा. हांवें खंय सांगलां म्हाका खूब उमेद आहा म्हणून. आमकां आमदार आहा ते काम करून आमी हॅपी आहा. फुडलो टर्म येवन सुद्दां मागीर हांव खंय म्हाका खंय अध्यक्षपद जाय. प्रश्न विचारला तेजें उत्तर दिलां. कोणी जबाबदारी दिली ती घेवंक जाय न्ही. कोमनीदादींचें काम 100% सुरळीत करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. हे काम सुरळीत करपा खातीर पूर्ण वेळ प्रशासक नेमतले. तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बुधवारा कोमनीदाद समितीच्या वांगड्यांची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. त्या कोंबड्यांनी वेळ झाला की सगळं कोंबड्यांनी आता वेळपासून स्ट्रीमलाईन करतात. एक म्हणजे फुलटाक ॲडमिनिस्ट्रेटर दितात आणि सगळ्या कोंबड्यांनी रिक्रुटमेंट किती करपाची आपण ती रिक्रुटमेंट करतात आणि सगळ्या कोंबड्यांचे कॉम्प्युटरायझेशन करतात 100%. आयडीच त्यांच्या उडी किती घेतात सगळं गजाली लक्षात घ्यायला त्यांना प्रत्येक कोंबड्यातील तसं स्ट्रॉंग कोंबड्यात असतात त्यांना कॉम्प्युटर ऑपरेटर क्लास सेपरेटली जाय. त्याच्या खातीर बरेचशे कोंबड्याची तुझ्याकडे विषय असतात ते कॉम्प्युटरायझेशन करपाचे प्रोग्राम रेकॉर्ड मेंटेनन्स आणि कॉम्प्युटरायझेशन हे दोन गजाली करपाक जाय. इंडिपेंडंट क्लास प्रत्येक कोंबड्याचे ऑफिसर असपाक जाय आणि त्यांचे रेकॉर्ड सगळे करतात. जे कोंबड्याची सपोर्ट करून येता आमी करतात. नॉर्थानूच 75 कोंबड्याची आसा तितून रिक्रुटमेंट अशी सगळी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट केला आसता. कोंबड्याची स्ट्रीमलाईन जातली आणि ते सपोर्ट करपाक तयार आहा. धुळेर म्हापशा नवी उदकाची पायपलायन घालच्या वेळार जेसीपीक लागून 600 mm ची पायपलायन बुधवारा सांजे फुटिल्ली. ताका लागून लाखांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली. तशेंच उदक आशिकुशीकच्या दुकानांनी पार करून दवरिल्ल्या गाडयेच्या इंजीन आनी भंगसाळीत घुशिल्ले. म्हापशे सयत बार्देस माळांतल्या कांय वाठारांनी उदकाची पुरवण बंद जाली. उपरांत संबंदीत खात्यान बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करपाक सुरवात केली. राती उशिरा मेरेन काम करून लेगीत पायपलायन दुरुस्तीचें काम पुराय जावना. दक्षिण गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्युझिकल शोच्या नांवांचेर हावजीच्यो सर्ती आयोजीत करपाचे प्रकार सुरू आशिल्ले. हो प्रकार गोमंतक दिसाळ्यान उक्ताडार हाडले उपरांत प्रशासनाक जाग घेवन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक हावजीचे हे प्रयोग बंद दवरपाचो आदेश दिला. पळयात पुराय बातमी.
दक्षिण गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्युझिकल शोच्या नांवाचेर हाऊजीच्यो सर्ती आयोजीत करपाचे प्रकार सुरू आशिल्ले. ह्या सर्तीत जैतिवंत थारिल्ल्यांक लाखांनी रुपयांची इनामां लेगीत मेळटाली. खरें म्हळ्यार म्युझिकल शोच्या नांवार असल्यो हाऊजीच्यो सर्ती आयोजीत करपाची कायद्यात तरतूद ना. हे विशीं जेन्ना गोमंतक दिसाळ्यान बातमी उजवाडाक हाडली तेन्ना प्रशासनाक जाग आयली आनी उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हो प्रकार बंद उडोवचो म्हणून आदेश दिलो. दक्षिण गोंयाक सद्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर मोठ्या प्रमाणान हावजी हे जे एक हें आसा तें ऑर्गनायज करपाचे वेगवेगळ्या जाग्यार ऑर्गनायज जाता आनी हाका लाखांनी रुपयाची प्रायजां असतात. 13 लाख 15 लाख 14 लाख अशी सुद्दां प्रायजां मोठी मोठी प्रायजां एमावंटाची प्रायजां ह्या हावजीक दितात. थंय तातूंत भितर मागीर वेगळे आसता की जल्लीफाय 5-6 जल्लीफाय अशें करून आनी वेगळे सब हाजे सब हे आसात. त्या भायर हाका लोक मोठ्या प्रमाणान झुंबड करतात. मेन म्हणजे ऑर्गनायझर जे आसात ते म्युझिकल शो ऑर्गनायज करता म्हणून परमिशन घेतात आनी थंय हावजी करतात. अशे काही जाग्याचेर अशे हावजी जाल्ले आसात आनी मागीर हो प्रकार जेन्ना गोमंतकान उक्ताडार हाडलो तेन्ना प्रशासनाक खंय तरी जाग आयली, कारण हे जे हावजी आसात हाका कायद्याचें कसलेंच प्रोविजन ना. आनीक प्रशासनान आतां दक्षिण गोंयची कलेक्टर जी आसा तिणें SP सावथाक ऑर्डर दिल्ली आसा की हाजे फुडें असली हावजी जावची न्ही. कोणाक जी परमिशन दिल्यात तांकां फकत म्युझिकल शो ऑर्गनायज करपाचें परमिशन दिवचें आनी जर हावजी करतात जाल्यार तांगेले तेन्ना बंद करची आनी तांचेर केस बूक करची. केप्यांक सद्या केपें डेप्युटी कलेक्टरान 2 जे हावजीचे अशे शो आशिल्ले ते 28 तारीख आनी 4 तारीख हे दोनूय शोवांक जी परमिशन दिल्ली ती बंद केली आसा. तरी आसतना आतां सालसेती भितर आनी काणकोण तालुक्या भितर अशी कितलींशीं कंपिटिशनां येणाऱ्या दिसांक जावपाची आसात. आतां पळोवया की पुलीस प्रशासन खरेंच हे शो बंद करता काय हे चालूच उरतले. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. स्मार्ट सिटीची कामां येता त्या पावसाळ्या पयलीं पुराय जातली अशी माहिती सरकारान कोर्टाक दिल्या म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर न्यायालयात अर्ज दाखल करून आनीक वेळ वाडोवन दिवपाची मागणी करतले. खंय ताडमाड रस्त्यार 12 मीटर सिवरेज लायनीचें काम सुरू आसा. मे म्हयन्याच्या शेवटाक हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करतले अशेंय तांचें म्हणणें. झाडां लावपा वांगडा लँडस्केपिंगाचें काम, रंगकाम, दिशादर्शक तक्ते आनी हेर बारीक सारीक कामां 31 मे मेरेन पुराय करतले. ताडमाड एरिया आसा पळय थंय जी सिवरेज लायन घालपाची आसा पळय थंय एक 12 मिटराचें काम मातशें आडकून उरलां. कारण तर थंय एक पॅरलल सिवरेज लायन दुसरी आसा ती डॅमेज जावंक जायना म्हणून एक प्रिकॉशन घेवचें पडटा. ताजे बरोबर थंय एक गॅस पायपलायनूय आसा थंयसर. सो ती ताका लागून थंय काम मातशें डेलिकेट जाल्लें आसा म्हणून तो मातसो डिले जाला. पण हे 12 मिटराचें काम सिवरेज लायनीचें उरलां. बाकीचें काम सिवरेज लायनीचें कंप्लीट जाल्लें आसा. सो ताका थोडो टायम लागता. तातूंत आमी एक म्हणजे एक एप्लिकेशन फायल करतले कोर्टाक आमी आमकां थोडो इल्लो ज्यादा काम टायम वाडून दी म्हणून. पण तो जो स्टेज आसा तो मेच्या एंड मेरेन आमी कंप्लीट ओपन करतले अशें आमी त्या चार्टान दाखयलां. बाकीचे जे स्टेजीस आसा थंय जास्तशे रस्ते आसा ते मोटरेबल जाल्ले आसा आनी 1-2 जाग्याचेर थोडो मातसो इशू आसा. तो आमी बेगींतल्या बेगीन तो इशू आसा तो क्लियर करपाची प्रयत्न करतले आनी करतले क्लियर. आनी ब्युटिफिकेशन आनी फुटपाथाचो जो इशू आसा तो बाय एंड ऑफ मे सगळ्या रितीन कंप्लीट जातलो असो आमी कोर्टाक चार्ट दिल्लो आसा. म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां पावसा पयलीं कंप्लीट जातली. पावसा पयलीं कंप्लीट जातले असो आमी जे कोर्टाक आज जो चार्ट दिला तातूंत हें दाखयल्लें आसा. भारताचो आघाडीचो क्रिकेट खेळगडो यशस्वी जयस्वालान मुंबयची साथ सोडून गोंयाकडल्यान खेळपाचो निर्णय घेतला. 2025-26 मोसमात जयस्वाल गोंयाकडल्यान रणजी खेळपाक शकता. हे खातीर मुंबय क्रिकेट संघटनेकडेन ताणें हरकत ना दाखलो मागला. यशस्वी गोंयाकडल्यान खेळटलो ही गजाल खरी आशिल्ल्याचें GCAचो सचिव शंभा नायक देसायान सांगलें. GCAचे आदले सचिव रोहन गांवस देसाय BCCIचे संयुक्त सचिव आसात. ताका लागून यशस्वीच्या गोंयाकडल्यान खेळपाच्या निर्णयाक महत्व आयलां. गोंय पर्यटन खात्याच्या जोड पालवान मडगांवां आंके वाठारांतल्या साईधाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळात मुर्ती प्रतिश्ठापनेच्या रौप्य महोत्सव सुवाळ्याक मंगळारा सावन सुरवात जाली.
या सुवाळ्याच्या तिसऱ्या दिसाक सकाळी आमदार दिगंबर कामतीन आपल्या घरकान्नी सयत मुर्तीचेर महाअभिषेक आणि महापूजा केली. दनपरां 3 वरांचेर भुरग्यां खातीर बाल मेळावो जातलो. तशेंच सांजे शिर्डीच्या पुजारीचे भजन आसतलें. समेस्त गोंयकारांनी ह्या साई महोत्सवाक येवचें अशें आवाहन साईश राजाध्यक्ष हांणी केलां. साईनाथ प्रार्थना समाज ट्रस्ट साईधाम साईबाबा मंदिर 25 वर्सां पूर्ण आणि 50व्या वर्साची वाटचाल या दृष्टीन कार्यक्रमाची सुरवात चालू आसा. आज कालच्यान जो उत्सव चालू आसा आणि आज सर्व मडगांव शहरातले आणि आजूबाजूच्या वाठारांतल्या सगळ्या देवस्थानाचे अध्यक्ष आज या सामूहिक साई महापूजेक बशिल्ले आसात. आज साईबाबांच्या बरोबर तळेबांदार आशिल्ल्या विठोबा रखुमाईंची मुर्तीची आगमन हांगा जाला. तशेंच प्रभू रामचंद्र तळेबांदा वयले स्थानीक देवांची बी आगमन जाल्ले आसा आणि मडगांव शहरातील विविध देवस्थानाचे अध्यक्ष कमिटी आणि धार्मिक संस्था आज हांगा जमिल्ले आसा. म्हाका दिसता हो योगायोग आसा. पयलेच फावट मडगांव शहरातील सगळे अध्यक्ष आणि हिंदू संघटनेचे प्राधिकारी हातूंतल्यान एक मेसेज हातूंतल्यान वता की सगळे समाजाचे हिंदू समाजाचे लोक हांगा एक जावन एक मोठे संख्येन कार्यक्रम करतात. आज सांजचे 3 वरांचेर ल्हान भुरग्यां खातीर बाल मेळावो जातलो. सांजचे शिर्डीच्या पुजारीचे भजन जातलें आणि नित्य बेरेस्ताराचो कार्यक्रम जातलो. सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की मोठ्या संख्येन ह्या साई महोत्सवाक उपस्थित रावचे. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे